नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. हायकोर्टाच्या जुईजांकडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन. स्मार्ट सिटी MD संजीतान जुईजांक कामाविशयी म्हायती दिली. नितळ कामाचो दाखलो. तुम्ही इन्स्पेक्शनाक येता म्हूण सगळें नितळ केला, उदक मारला. कांय लोक थेट जुईजांकडेन पावले. आज स्मार्ट सिटीच्या कामाचे प्रदूषणा आड याचिकेचेर सुनावणी. हायकोर्टाच्या जुईजांकडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन जाले. स्मार्ट सिटी MD संजीतान तांकां कामाविशयी म्हायती दिली. जुईज येता म्हणून नितळ केला, उदक मारला. पणजेकार थेट जुईजा मेरेन. टोटली मिसमॅनेज आणि हांगा सगळे जंक्शन बंद केले, पार्ट बाय पार्ट करपाक जातालें हांचे. I am not a technical person, but I can tell you, this could have been done in a very nice. Today they have cleaned, put water, but so many days it was full of dust, and many people had a asthmatic attack. 2 दीस जाले उदक मारतात. ताचे पयलीं धुल्लच धुल्ल. CCTV तपासल्यार काम कशें चलता तें कळटलें. ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करता, धूळ उडना म्हणून ताणें स्टेटमेंट केला कोर्टान. वेरएज विच इज हॅपनिंग ओवर हियर. हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता, कोण हांगा उदक मारना. आनी ताका प्रूफ आसा. इज अ CCTV कॅमेराज इन दीस एरिया. नो वॉटर हॅज बींग स्प्रेड ओवर हियर. दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स विच आर बींग मेड बाय द ऑफिशियल्स. सो वन्स अगेन आमी पणजेकारांनी रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स. आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगला की बाय 31st May दे वील कंप्लीट. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू हिम दॅट सर, इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट जाल्यार तुमी म्हणलें कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची. सर तुमचे कडेन जर जमना, लेट शूड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल. हे प्रत्येकाक कळूनी जबाबदारी घेवनी. आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता, कोणाक पडलेलें ना. रस्त्यार उदक मारून उदक गटारांनी. पणजेकारांक हुस्को. फाल्यां कोर्टान सुनावणी. More, there is something alarming. What people were talking is that they have spread the water and they have pushed the mud into the gutters which are affected. So I don't know now. So let us see how the judge reacts. A lot of people have been very annoyed. Even the judges were quite annoyed when they saw the stretch between what do you call it, the Sheetal Hotel till here. So let's see. Tomorrow is the hearing. Let us hope what happens in there. मजगती स्मार्ट सिटी MD संजीत म्हणटा सगळ्यांच्या सुचोवण्यांक येवकार. शेड्युला प्रमाण सगळें जालां. आमचो पॉयंट ऑफ व्यू जो आहा तो आमी कोर्टाक फुड्यान मांडला. तांणी सुद्दां पळयला. लोकल्सांनी सुद्दां आयले, सजेशन दिले. ऑल सजेशन्स आर वेलकम. वी आर वर्किंग विथ एवरीबडी. सर इट इज नॉट ओनली दॅट द सजेशन्स कम टुडे. सजेशन्स हॅव बीन पोरिंग इन. वी हॅव बीन वर्किंग अलॉंग विथ द सजेशन्स. सर अशें एलिगेशन जालां की संडे काम बंद आसलें म्हणून संडेचे वर्कर्स. आय हॅव नो कमेंट्स. यू treat your allegations at your level. I have no comments. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरेक श्रीपाद नायका आड बरो उमेदवार नाशिल्ल्यान तो 5 फावट जिखलो. हे फावट आरजीच पर्याय. आरजीचो उत्तर गोंय उमेदवार मनोज परब हेड ऑन. इंडिया आघाडी बरोबर वचूना ते सारकेच. म्हादय, नोकऱ्यो, गोंयचे जमिनीचे इशू आरजीच्या जाहीरनाम्यांत आसतले. उत्तरेत BJP आरजीची फायट. दक्षिणेत काँग्रेसूय आसा. आरजीची हे खेप चॅलेंज. उत्तर गोंय हो आतां ट्रेडिशनली म्हणपाक शकना, पूण फाटली 2 दशकां 25 वर्सां हो BJPचो बालेकिल्लो आसा. आज ह्या बालेकिल्ल्या भितर तुमी प्रचार करतात. तुमी जेन्ना फिल्डार हें करतात तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? इतले वर्सां हो बालेकिल्ला जाला तेजे रिजन काँग्रेस. आयत्या टायमाचेर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, नाजाल्यार सावथाचो कॅन्डिडेट काडून नॉर्थान दवरतले, नाजाल्यार आनी कितें फिक्सिंग करतले आनी तुमी कॅन्डिडेट दवरतले जाल्यार तो श्रीपाद नायक जिखतलोच, BJP जिखतली. ते तेका टार्गेट करपाक फेल जाला. नाजाल्यार आपूण कशें बरें आसा हें दाखोवपाक ते टोटल फेलियर जाले. आनी दॅट इज वाय हे 25 वर्सां ते येत आसा. आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची काय हे इंडिया अलायन्साक जॉईन जावचे. आज जेन्ना तुमी ही परिस्थिती पळयतात बरें जालें दिसता आमी जॉईन जाल्ले. आमकांच न्हू सगळ्या गोंयकारांक दिसता की बरें जालें आमी वचोंक ना म्हणून. कित्याक जे लोक आमकां सांगताले की तुम्ही एक सीट सोडपाक जाय आसलें ना अलायन्स करपाक जाय आसलें हे ते गजाली सांगताले पळय. आयज तेच लोक आमकां फोन करून सांगता की बाबा तुमी आमचें आयकोंक ना, हे खूब बरें केलें. जनरली श्रीपाद भाऊ तशें एग्रेसीव जायना. तुमचो विशय आयलो
आनी ते एग्रेसीव जाले. तूं श्रीपाद भाऊ कितें शिकयता आनी कित्याक शिकयता आनी तो म्हणटा की तुका अधिकार कित्याक म्हणून शिकोवपाचो. आता जो मॅनिफेस्टो तयार करता बीजेपी सांगता की आमी लोकांचे सजेशन घेतले, कितले 50,000 सजेशन टार्गेट दवरला. ते सजेशन्स कोणा कडल्यान घेतले? तेंच्यांनी घातला की तो पंचूच आसपाक जाय, सरपंचूच आसपाक जाय म्हणून. जाल्यार तुका सूचनाय परत ना शिकलेलो मनीसूच करतलो, पंच सरपंच नासलेलोच करतलो. हांव तेतूंतलो एक. तुमचो मॅनिफेस्टो कितें? म्हाजो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे, मागीर आमची लँड, मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना, हें आमकां थंय वचून पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय. दक्षिणेक तुमचेर वोट स्प्लिटर जाल्ल्याचो आरोप जाता. जशें एल्वीस गोम्स उलयला नाजाल्यार गिरीश उलयला, तेच्या वयल्यान हेंच कळटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बीजेपी डिक्लेअर करतली. काँग्रेसचो कोणाक दवरल्यार कोण पल्लवी डॅम्पोक जिखपाक हेल्प जातली होय सर्वे आसतलो. आनी तो सर्वे जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना अमित पाडकर फोन आपलो चालू करतलो आनी तेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर. जो लोवेस्ट आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो आनी ते बीजेपी ठरयतली. बीजेपी म्हणजे बीजेपी ठरयतल्यान अमित पाडकर फोन चालू करून डिक्लेअर करतो. डू यू थिंक की हो जो ओवर रिलायन्स ऑन सालसेत आसा दॅट नीड्स टू चेंज? सालसेटीचेर फोकस हो आमचो नॉर्मल आसा तितलोच आसा, बट त्याच्या भायर ज्या जाग्याचेर हिंदू लोकेलिटीज आसा आनी हिंदू वोटर्स आसा जे बीजेपीक आयज बीजेपी तांकां टार्गेट करता, त्या वोटरांक कडेन पावन आमच्या कडेन ते कशे हाडटले हाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. काँग्रेस क्रिस्तांवांची, बीजेपी हिंदूंची, हे लोकांक कळलें आहा. ते आतां जे दोनूय वोटर जा पळय वाजून फायनली अरिजीत कडेन येतले. वॉट इज युअर टार्गेट ह्या इलेक्शनाक? ओके, जिखपाची टार्गेट हांवें सगळे जाण म्हणटात ते बरें आहा. वॉट इज युअर वोट शेअर टार्गेट? नॉर्थान आमी चिंतता की ही जी फायट आसा ही आरजी आनी बीजेपीच्या मदीं जातली. सावथाक दॅट वील बी अ ट्रायंगुलर फायट. लिकर गेट प्रकरणात धरिल्लो दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक तिहार जेलीत घालो. ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी पडल्या. फाटले 11 दीस तो ईडीच्या कस्टडीन आशिल्लो. मजगतीं केजरीवालान जेलीत भगवत गीता, रामायण आनी हाव प्रायम मिनिस्टर्स डिसायड ही 3 पुस्तकां व्हरपाक दियात म्हूण मागला. लिकर पॉलिसीच्या प्रकरणात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 22 तारखेर ईडीन उखल्लो. ईडीन धाडिल्ल्या समन्साक केजरीवाल किक्रोत करतालो. केजरीवालाक उखल्ल्या उपरांत दिल्ली कोर्टान ताका 6 दिसांची ईडी कस्टडी दिली. ते उपरांत परत 28 तारखेर 4 दिसांची कस्टडी वाडयली. आज केजरीवालाक कोर्टा मुखार उबो केल्लो. ईडीन सध्या ताची कस्टडीची गरज ना म्हूण सांगलें. कोर्टान ताका 15 एप्रील मेरेन न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ऑटिझमाच्या दुयेंती वांगडा काम करतना खूब शिकपाक मेळटा. तांकां प्रत्येक गजाल समजून सांगतना स्वताचें ज्ञान वाडटा म्हूण मनोविकास इंग्लीश स्कुलाचे भुरगीं उलयली. ती खंय ऑटिझमाचे दुयेंती भुरग्यां बरोबर काम करता. संवसारीक ऑटिझम जनजागृताय दिसा निमतान खासा रिपोर्ट. Being as a buddy for a special needs child is like one of the most amazing things that a person can be privileged to be, because you learn a lot you learn a lot from them, and you grow as a person, right? You grow as a person. You understand a lot. You open your mind to new thought processes that you didn't think that you could think, you know. Me and my friend over here, we both worked with the same child, and as he said, yeah, it's a very enlightening process. We learn a lot from the child. We learn a lot about ourselves from the child. It's a very enlightening process. Being with a child, a special child from grade 3 was really a lifetime experience for me, because I saw my friend grow with me. And every time taking him here, there, everywhere, and I grew as a responsible person because of him. And I think everyone should help children with special needs, because as they've said, it helps us grow as people. मजगती ऑटिझम जनजागृताय दिसा निमतान साखळे रॅली. ऑटिझम हा एक श्राप नसून हा एक वरदानच म्हणून आम्ही घ्यायला पाहिजे. आणि ऑटिझम मुलाने ज्या आज कमाल केलेला आहे, जसं टीचरने मला सांगत होते, नॅशनल लेवललाच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा ते सगळ्या फील्डमध्ये आज प्राइजेस घेऊन आले. मी प्रत्येक मुलांचं मनापासून अभिनंदन करते. आणि आज आम्हाला समाजाला गरज आहे त्या मुलांना प्रोत्साहन द्यायचं, त्या टीचर्सना प्रोत्साहन द्यायचं. आणि आज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमची गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा खूप उत्तमरित्या काम करत आहे.
पर्पल फेस्ट त्यांनी इंटरनॅशनल लेवल पर्पल फेस्ट कनेक्ट केला आणि तिकडे बरेच डिसेबिलिटी मुलं जी ऑटिझम मुलं त्यांना वेगवेगळ्या तिकडे स्किल्सबद्दल वेगवेगळ्या त्यांना जी मशिनरी आज गव्हर्नमेंट उपलब्ध करत आहे. गव्हर्नमेंट इथे खूप चांगल्या रित्या फॅसिलिटीज आज ऑटिझम मुलांना मिळत आहे. आपाचे संस्थापक सदस्य दिनेश वाघेला संवसाराक अंतरले. आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ते सदस्य आशिल्ले. गोंयांत आप पक्ष वाडोवंक ताचें व्हड योगदान. आज सांजे 3:30 वरांचेर तांचे कुडीचेर सांतिनेज मसणवंतीत निमणे संस्कार जातले. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कंबोडियात नोकरेचे हायस दाखोवन आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकारांनी वेठबेगारीक लायिल्ल्या 5,000 वयर भारतीयांचेर भारतांत ऑनलायन फ्रॉडा करूंक सक्ती. फाटल्या 6 म्हयन्यांत सुमार 500 कोटी रुपयांची ऑनलायन फ्रॉडा कंबोडियांतल्यान भारतांत जाल्यात. कंबोडिया आनी भारत सरकारान हाची दखल घेतल्या. आळाबंद हाडूंक दोनूय सरकार एकठांय वावुरतात. आरोपी बरोबर फोटो काडपाच्या प्रकारान हायकोर्टाच्या निर्देशाचो अपमान जाला म्हूण हायकोर्टाची स्वेच्छा दखल. पुलीस ऑफिसर आरोपी बरोबर फोटो काडटात हो प्रकार बरोबर न्ही म्हूण हायकोर्टान 2019 ऑर्द दिल्ली. आरोपी बरोबर फोटो काडपी पुलीस ऑफिसरांक नोटीसी धाडल्यात. केस 15 एप्रिलाक. See, High Court has taken this suo motu contempt proceedings against the police officers who pose themselves before the accused, take photographs, and those photographs are published in the newspaper. In fact, there is a direction or a judgment of the High Court long time back, about 3 or 4 years back, where the High Court has completely banned this type of publications of newspaper photographs showing the accused and the police officer standing and posing. That has been banned by the High Court. Despite this, it appears that several photographs are published in the newspaper, and the recent one is of one lady who was supposed to be a person who left a child, I think, wherever it is. But that is, I think, the reason why the High Court has taken cognizance of it. And now the High Court has issued notices to certain police officers who are actually involved in these photographs and who are seen to be involved, or rather seen posing themselves in this photograph. So High Court has taken a serious note of it, and the notice has been issued, contempt notice has been issued to these particular officers, and they will have to face the contempt proceedings. काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिव इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले. आपाचो आमदार वेन्झी वियागस प्रुडंटा कडेन उलयलो. काँग्रेस उमेदवार जाहीर करूंक टायम काडटा, मात इंडिया अलायन्साच्या नांवान खंय प्रचार सुरू जाला. बहुजन आनी अल्पसंख्यकांक दोगांकूय बरोबर घेवन वचपी उमेदवार खंय काँग्रेसीन दिवचो. आज आम्ही ऑलरेडी कॅम्पेन कॉमेस केल्ली आहा. आय हॅव ऑलरेडी किक्ड ऑफ द कॅम्पेन इंडिया अलायन्सा नांवाचेर, आनी वी हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर की आज इंडिया अलायन्साचेर आमचे पार्टनर येस डेफिनेटली डिले करीत आहे आणि डिले करताय म्हणून आम्ही कॅम्पेन कॉमेस केली. बट नेव्हरदलेस द फेस विल कम. हुएवर इज द फेस, वी ऑल एज इंडिया अलायन्स पार्टनर्स विल एक्सेप्ट. आणि वी हॅव नो से इन ऑफिस वेदर वी लायक और नो लायक. कोण म्हणटा युरिया लामा बसता, कोण म्हणटा गिरीश बसता, कोण म्हणटा कॅप्टन विराट बसता, कोण म्हणटा अमित पटकर बसता. सो तेमगे कोणाक फेस दिवपा जाय, तेमगे स्ट्रॅटेजी ते जाणाय. एज लॉंग एज वी नीड अ गुड फेस, वी नीड अ डायनेमिक फेस, and we need a face who will able to pull out votes from Ponda, Sange, Kankon, who has got personal connect with the people there. Because Congressa vote जो आहा, APA vote आहा, TMC vote आहा, हे सगळे जे अलायन्स पार्टनराक आपापल्यागे वोट आहा तो येतलोच, कोणाकूय बसयलो येतलो. पूण तेजे भायर ही आमगे वोट शेरा भायर तू पर्सनल कनेक्शन आसपा जाय. हे जाग्यांनी आमगे सालसेता जो मायनॉरिटी कम्युनिटी आहा तेमको हो वोट येतलोच आमकां. पूण जी मेजॉरिटी कम्युनिटीक जो वोट येवपा जाय तेका पर्सनल कनेक्टूय आसपा गरज आसा. सो हे सगळें चिंतून म्हाका जाता म्हणून जाल्यार फेस मुखार काडपाक गरज आसा. वी हॅव स्टार्टेड द कॅम्पेन ऑन सॅटरडे, वी वील कंटिन्यू द कॅम्पेन टुडे ऑल्सो. आजय आमी सांजचा वचपा आहे. सो फॉर अस that news of me, Vijay, Cruz meeting has never happened. We have never done that. कितें meeting आहा जाल्यार बाराबर कोतले, सगळे अलायन्स पार्टनर्स बाराबर रावन कोतले. धारबांदोडेचो सरपंच MGP कार्यकर्तो बालाजी गांवस बीजेपीत गेलो. फाटल्या विधानसभेच्या वेंचणुकेत तो MGPक सावड्ड्या मतदारसंघात उबो राविल्लो. बीजेपीच्या फोंड्या भोंवणे वेळार बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन ताका बीजेपीत एंट्री दिली. आयचें राजकारण पळयल्यार तातूंत ना तेच बरें, पयशांचो खेळ,
कळंगूटचो आदलो आमदार आदलो सभापती तोमाजेन उलयलो. तो सध्या लिखाणांत बिझी. ताची 32 साहित्य पुस्तकां, कांतारांची 700 पुस्तकां आयल्यात. 52 तियात्रां, वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. Five terms I was the सरपंच ऑफ कांदोली आणि त्या उपरांत म्हाका काँग्रेस पक्षान तिकेट दिली कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची आणि हांव ती जिखलो आनी MLA जालो. आनी त्याच वर्सा म्हाका स्पीकर म्हूण गोंयचे विधानसभेचो सभापती म्हूण निवडून दिलो आनी 5 वर्सां हांवें तें कार्य चलयलें. तें जाल्या उपरांत हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावलो परतून तेन्ना हांव 350 वोटांनी हारलो आनी तेन्ना हांवें परतून पॉलिटिक्स सोडली आनी हांव परतून इस्कॉलान हेड मास्टर कसो शिकोवपाक आयलो. हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांवें बरपावळीचें खूब काम केलें. सुमार 32 पुस्तकां म्हाजी भायर सरलेलीं आसा. अजून पर्यंत हांवें सुमार 53 तियात्र बरयल्ले आसा. ते माचयेर हाडलेले आसा. कांय तितूंतले पुस्तक रुपानूय छापलेले आसा. हांव गावपी. हांवें सुमार 600-700 कांतारां घडून गायलेली आसा, दुसऱ्यांकूय दिलेली आसा. तांचेंय पुस्तक छापून हांवें प्रिंट करून दवरलेलें आसा. युनायटेड गोवन्स पक्ष जेन्ना काँग्रेसान विलीन जालो तेन्ना आमी काँग्रेसमॅन, तो पर्यंत आजून पर्यंत काँग्रेसमॅनूच. आनी आजून पर्यंत म्हजी सिंपथी काँग्रेस पक्षाक आसा. इतल्याच कारणाक लागून तो पक्ष सेक्युलर आसा. सद्याचें पॉलिटिक्स जें हांव पळयतां ते नदरेन म्हाका जाल्यार दिसता हांव ह्या पॉलिटिक्सीन ना तो अदीक बरो. कित्याक आयचें पॉलिटिक्स आनी आदलें पॉलिटिक्स खूब वेगळें आसा. त्या काळार दुडवांनी सगळेंच चलनासलें. आयज सगळें दुडवांनी. सुरंगांचो सिजन सुरू. सुरंगाच्यो फांतयो वळेसर घेवंक लोकांची गर्दी. थळावे फुलकार म्हाड्डोळ प्रियोळ रस्त्यार विकूंक बसतात. 40 रुपयांनी वळेसर. अंदू खंय भरपूर फुलां. सुरंगाचे पयलीं कळे काडून मागीर हातान फुलोवचें पडटा. खासा रिपोर्ट. कितें म्हणटा गे तांकां? फक्त ती गरमेन जाता. आनी 8 दीस मेळटा ती मागीर सुटली. आनी ती केन्ना काडपाची आसता? सकाळी काय सांजची? काळ आनी ती फुलोन काडटा काय फुलची बनी काडटा? सूर्य उगवलो फुल्ले आतां आमी मातशे पोंगे काडलेले. आनी पयलीं पोंगे काडचे पडटा. तेजी स्पेशलिटी कितें? आतां म्हाका एकलो सांगतालो सांगलो पूण ह्यान दवर असले हे फुलाचे पडटा न्हू हे धवे ते मेडिसीन करपाक ते आतां एकल्यान सांगलो म्हाका. पुनून दवरी सांगले? पुनून दवर सांगलो. पूण आतां ही सुरंगाची फूल खूब कमी दिसता. झाडां बी चडपा जाय रे वयर. आतां कोण चडना वयर. कोण चडटा झाडार? आतां भुरगे झाडार चडटा. पयलीं जाणटेल्यांनी चडटाले आनी कितेंय काडटाले पयसू करताले. पूण पयलीं ती सकाळी सांजची दोनूय टायम काडटाली न्ही? सांजचे काडप ते सांजचे कळ्ळे मरे. मागीर तेंचे काम आसता. असले काडप ते मागीर बरे वास बीन येना. असले सांजचे मोठे मातशे मोठो जाले की ना तो काडप आनी मागीर तेजे आनी उगडून मागीर तेका फुलोवप. ते आमी करिना. आमी डायरेक्ट ते फुललेले काडटा.
कित्याचे गुंतपाचे सुताचे काय ना सुतार देवा घालिना दोर दोरार केळीचो झाड दोरतो दोरार गुंतपाचे आनी वार्षिक विकता काऊन विकता आमी पयलीं अशें घेवन येनासले आतां लोकांक घरा कडेन कोण अशी बसता न्हू वाटेर तांकां दिताली म्हणजे हाफ रेटीन आतां 50 वयता न्हू ती 30 बीन घेता आमचे कडल्यान ती मागीर 50 विकता 60 70 आतां आमी तर 40 दिली ती 70 विकता 50 दिली जाल्यार अशें ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.